ऑल गोवा चॉकबॉल असोसिएशन हे 8वी ज्युनियर नॅशनल जाता हरिद्वार हांगा उत्तराखंड ह्या गेमी खातीर गोंयचे दोनूय संघ घेतले जाता। हेजे फाटल्यान सगळो आमचो आमदार गणेश गांवकर आसा तेजे श्रेय आसा। त्यांनी ह्या गेमी खातीर करोडो रुपीज एक्सपेंडिचर करून ह्या वाठार म्हणजे खेडवळ वाठारांतल्यान आमची ही भुरगीं चडांत चड वयता आनी हेजे खातीर हे सगळे श्रेय तांकां आनी गोवा जे एसोसिएशन आसा जे आमचे बरे मागते लोक आसा तांकां सगळ्यांनी वयता। आनी ही आमची चडांत चड म्हाका दिसता 12वी टोटल नॅशनल्स आसा आनी 12व्या नॅशनलाक आमकां गर्ल्स सायडीन फर्स्ट प्रायज म्हणजे गोल्ड मेडल मेळिल्लें आसा। आनी आमी एक्सपेक्टेड करता की हे बॉयज आनी गर्ल्स दोनी आमकां फर्स्ट प्लेस मेळटली अशी आमची आसा। आमच्या भुरग्यांनी कसून सराव केल्लो आसा, जे सांगलेले टिचरांचे सकयल तेंच्यांनी आयकल्लें आसा आनी आमचे जे दोन जे कॅप्टन आसा बॉयज आनी गर्ल्स ते पावरफूल स्ट्रॉंग आसा। तेजे खातीर आमचे कडेन ह्या टिमी भितर इंटरनॅशनल लेवलाची भुरगीं आसा की लास्ट टायम सुद्दां आमची दोन भुरगीं इंटरनॅशनल लेवलाची म्हणजे सिंगापूर हांगा खेळलेले आसा। आनी दुसरे हे सगळे श्रेय आमचो गणेश भाऊ आसा तेंचे तेच म्हणजे फायनान्स करता सगळे। तेजे खातीर आमकां एक गव्हर्मेंटा कडल्यान अशें आसा की आमची ही बऱ्या पद्दतीन दखल घेवची ह्या गेमीची आनी सगळे प्रोत्साहन दिवन हे गेमीक वयर काडची। ह्या गेमींतल्यान गोवा मॅक्सिमम विनर जाल्ले आसा, फक्त पयली एक नॅशनल ते हे जावना। म्हणजे सध्या आता 8 ज्युनियर नॅशनल चॉकबॉल चॅम्पियनशीप आसा, हातून आमची सध्या पर्यंत जितली इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा तातूंत 18 ऑल इंडियाचे आमचे टिम्स पार्टिसिपेट जातल्यो, बॉयसान आनी गर्ल्सान 12 जातल्यो। आणि जसे आमी सदांच जिखत आयला सो ह्याय फावटी आमी फूल कॉन्फिडन्सान आसा की गर्ल्स आनी बॉयज दोनी फर्स्ट चॅम्पियनशीप हाडपाची। हो जो चॉकबॉलाचो जो खेळ आसा तो धारबांदोड तालुक्यांत आनी श्री आमचे आमदार श्री गणेश भाऊ गांवकर हेणी हो जो चॉकबॉलाचो जो खेळ आसा तो आमच्या हांगा धारबांदोड तालुक्यांत आनी ऑल गोंयान तशेंच इंडियेन तशें भायर सुद्दां खेळून खुबशे असले खेळाचे म्हत्व आमकां आमचे खेडेगांवांत लोकल एरियेक हो खेळ सुरू जालो। हें एक भाग्य म्हणपाचें कितें आमचे आमदार गणेश गांवकरान हें सगळें करून घेतलें आनी अशे पद्दतीन तांकां सिंगापूर अशे खुबशे भायर देशांनी हो खेळ खेळपाक हें केलो आनी हेजे फुडें तो करतलो अशी आमकां अपेक्षा आसा।